ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. हर का होगला सुनी महिमा जो आराधन जो तू देवानी धनी सम्या तू सब सर्व सर्व सम्या तू सब आरंभाने अंत सम्या तू सब जीवित शेवट सम्या तू सब वाट सत जीवित सर्व तू का मेरा मान करता हूँ आराधन करता हूँ सम्या न मान तू का आराधन तू का स्तुति तू का मान तू का हर्षिता तू का हालेलुया 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 जय जय सम्या आराधन सम्या मान तू का सम्या हर्षिता सम्या हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजो अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजो अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजो अर्गानी होगलाप तुका सम्या जेजो
आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमचो खरो देव देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमचो खरो धनी देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमचो एकच एक सोडवणदार देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमच्या जिविताचो आरंभ आणि शेवट देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमकां जीव आणि जिवानपण देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमकां सर्व आणि सर्वस्व देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमचो बरो गवळी देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमचो एकच एक सोडवणदार देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तू आमकां बळ आणि भलायकी देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू तुमचो सगळींचो वयस देखून तुका आम्ही आराधन करता सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू गान तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू गाप तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू तांव तुका सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या बोपोवी साक्रामेंतांत या पवित्र सक्रमेंट तू खरोच साजार आसाय म्हणून बरो साजर आसाय म्हूण तुवें सांगलाय तुवें सांगलाय हांव हें पाती येता आमी पाती येता हांव हें पाती येता आमी पाती येता निमाण्या जेवणार तुवें म्हळें तुवें म्हणलें ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड ह्या म्हज्या रागात या म्हज्या रगताची हें तुमी करा या निवडा म्हज्या आवडासाक म्हज्या आवडा आसा सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या संवसारांत या संवसारांत तुवें आसल्या तुवें सांगलां ह्या उडासाक तुज्या आवडा आसा ह्या संवसारांत या संवसारांत तुवें सदां काल सदांच काळ आसच्या त्या उडासाक आसा तुजी हाजिरी दाखोवंक ह्या कुरपेशी आसनार या कुपेशी आसना तू खरोच साजार आसाय बरो साजर आसाय हांव हें पाती येता आमी पाती येता हांव हें पाती येता आमी पाती येता नमान तुका नमान तुका आराधन तुका आराधन तुका स्तुती तुका स्तुती तुका वंदन तुका वंदन तुका मान तुका मान तुका हर्षितां तुका धन्या देवा सोम्या जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या राया म्हज्या सर्व म्हज्या सर्वस्वा नमान तुका नमान तुका नमान तुका नमान तुका नमान तुका एक घडी भर आमची पातकां कितें आल्या उडास काडया आनी बॉक्सांनी मागया सोम्याच्या लागशिल्ल्या संबंधांक आमी आज येता सोम्यान आमकां हर एकल्या आपडी जाय आनी बरें करी जाय सोम्यान आमच्या मागण्या आयका जाय सोम्यान आमकां आज आमच्या सांगात दी जाय पूण आमी पातकी मनीस आमी अनितळ आमी नीज जावन ती नितळाय सांबाळूंक शकना ह्या नितळ सोम्याच्या मुखार पवित्र सोम्याच्या मुखार आराधन फावो जाल्यार सोम्याच्या मुखार देव आनी दनयेच्या मुखार हजर जावंक हांव धरलो आमी कोणीच फावो न्ही कोणूच फावो न्ही एक घडी भर आमच्या पातकांची आमी दोग धरया आनी म्हाका सोम्याक दिस आमी दुखेंचें नांव ताचे मोग आमी नगार करचें नांव आनी ताच्या मोगांत आमी जियेत म्हणून धड आमी उतार दिवन सोम्याक आजूला मारया बोगोस सोम्या म्हूण गीत आमी गावया बोगोस सोम्या पातका मोजी बोगोस बोगोस सोम्या उबी रावया सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्वीस बितां खातीर ताणें केल्ल्या सर अद्भुतां खातीर ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ह्या पूण शेतांत जुजे वास बापा मारिफात आमकां हर एकल्या ताणें आपडल्या खातीर हर एकल्या ताणें आपोवन हाडिल्ल्या खातीर हर एकल्या आमी दिसपट्ट्या जिवितांत सांगात दिल्ल्या खातीर आज सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां गीत आमी गावया पान नंबर 87 गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
अर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी दिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तूं म्हजो आई म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी दिनी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी दिनी तुका समर्पितलो जिवितां गेली सगळी विजमिता उडा आसा गाडया आमकां आवयच्या गर्भांत हांगासर आनी आमकां केल्ल्या जर बरेपणा खातीर आमकां दिसपडटो घास दिल्ल्या खातीर सण वायटा विघ्नान निवारल्या खातीर हर एका गणितान आमकां आमचो हात धरून आमचे मॅट काडीचे केल्ल्या खातीर ते आमच्या सुम्या कारकान दिवया तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदा मुझ्या वॉटर घासतलो तुझ्या हाताक धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदा मुझ्या वॉटर घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो आबा बाबा म्हणून तुका फुलो मारतलो आनी कर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी दिनी तुका समर्पितलो कर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी दिनी तुका समर्पितलो आमच्या जिवितांत आनी सक्रामेंताचें बोळ आमकां दिलें हर एका रितीन आमकां राखलें आनी सांबाळलें पिडा चिडा आयलो ताणें आपटलें आनी गूण केलें आमी बेजारान आसतना ताणें आमकां निजा भरोश्यान भरलें आज ह्या सुमयाक आमी धैर्यान आमी अर्घान दिवया संतोशान अर्घान दिवया हरिये म्हज्या गरजा तुझ्या पांया पडतलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्घा दितलो हरिये म्हज्या गरजा तुझ्या पांया पडतलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्घा दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी सांडूक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घा दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सुमिया कर्घा दितलो सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, 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 काळजाच्या कुंड्या येता जेजून गेल्ल्या सर उपकारां खातीर जल्मातना तामना सर आमच्या जिवित हर एका घडीतान आमच्या कुटुंबान आमच्या वावरान आमच्या पोयनान आमकां दिसपडटो ग्रास दिवन सांबाळला आमकां फावो ते वखदां दिवन सांबाळला रातीची बरी न्हीद दिली आतां बाय सोस काय दिली सक्रामेंताचें बोळ दिलें तो सांगत आमकां दिलो हर एक रीत आमकां साकमोन सांबाळल्या ह्या सुमयाक आमी अर्घान दिवया अर्घा होगला स्तुती महिमान जेजू हालेलुया 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 अर्घा होगला स्तुती महिमान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमयान जेजू हर्षिता तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 भाव भयणीनो खरेंच आमी आज जेजूक सोदून आयल्या कोणा सोदून आयल्या कोणा सोदून आयल्या तो जेजू हांगासर आसा ह्या सक्रामेंतांत आसा ताच्या उतरांत आसा आमच्या मदेगांत आसा खंय जर दोग या ते सांगात आमी ताचें नांव मागतात थंयसर वचता आमच्या मदेगांत म्हणलो जेजू तो आमच्या मदेगांत हांगासर आसा आनी हो जागो ताणें विशेश विसरून काडला ताचे महिमे खातीर हांगासर आमी येवन ताची स्तुती करता महिमा दिवच्या खातीर ह्या वर्त्या सुवातेर आमी आज उबी आसाव जेजूचो लागसलो संबंद आमी ताची ऊब आमी अनुभव करीत आसाव ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरना जायल्या तर ताचे उतार आयकूंक एक घडीभर आमी तयारी करया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो
जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव आतां वचोन तुमकां जागो तयार करतां. हांव वचोन तुमकां जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमंदा. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवनपणी सतमंदा. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमंता तो हांव करता आनी कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताच्याकय व्हरती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां, बापाची महिमा पुता मारिपा परगट जावच्याक. म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्तांत हे मोगाच्या भावानं आनी भयणीनं, तुमी कळवळचे न्ही. कळवळाल ते वळवळटात. आमी कळवळोंक आमकां रचलें न्ही देवान. आमकां देवान रचल्लें ताजो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची स्तुती करूंक आनी मेल्या उपरांत सगळ्या मेल्या उपरांत सर्गार ताचे सांगाता, ताचे सांगाता हां सूख बघूंक. मेल्या उपरांत ती मात घे पाद्रे वात हाडा हांगी सूख. मेल्या उपरांत मात घे. पळया, ते एक जण आपोस्तल ताबोर दोंगरार गेले. पेद्रुजू हांव जाकोब थंयसर जेजूचे सांगातपण अनुभव करतना तांणी कितें म्हळें, सोम्या आमी धावया म्हळें गे. धावया आमी म्हळें गे. कितें म्हळें तांणी ताबोर दोंगरार, सोम्या आमी हांगाच रावया. 3 तंबू आमकां. पळया, हांगाचो तंबू मारया. कित्याक जेजूचो खरो अनुभव करतल्याक ह्या संवसारांत जिवीत कितलें जड जाल्यार जड अनुभवाक येना. जिवितांत कितली बेजारी आसल्यार बेजारी अनुभवाक येना. जिवितांत कितलें कळवळल्यार वळवळे अनुभवाक येना. लॉरेसाक कायलीर भाजलें. तो कसो आसलो वाचताना? कितें करतालो? गळगळ्या रडटालो की हलो शिरापतालो की आं मागीर कालें करतालो? आसून म्हणटालो संतोशान संतोशान. तांकां सैनिकांक कोण बळें ताका बसताले तांकां समाधान करता आलो. आनी आतां एक खूस बसली आनी एक खुशी परती या. पळया, कोण सोम्या सांगाता आसा ताका कळवळे आसोंक पुरो वळवळे नात. तुमी म्हणून पुरो पात्रेपां वळवळटा न्ही. कंगी कालंगी सोडोवन आसा. पळया कित्याक वळवळटा म्हणून. ह्या संवसारांत कश्ट नातलो मनीस आसाय 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 ना. पूण कश्ट आसल्यार त्या कश्टांत एक वाट दाखयलो एकलो मात्र आसा. कोण तो? कोण तो? आयले वार विराट कोहली व्हडलो आमचो एक क्रिकेट प्लेयर. कितले रेकॉर्ड ताणें केल्यात. कितले ल्हान प्रायर केदो व्हरतो
तो म्हणालो म्हाकाय जिवितांत बारीकशी बेजार जाता, जिवन जाल्ले जिगुपशे जाती आसा, समाधान ना. पळया समाधान ना. केदो व्हडले फिल्म एक्टर ते म्हणटात म्हाका समाधान ना. आज आमकां समाधान जायचें म्हणून आमी सोदून आयल्या, पूण तें समाधान दिवचो एकलो मात्र हांगासर आसा, तो स्वामी. ताणें एकल्यान मात्र आमकां सांगलां, येया म्हजे सरसी. मात हांव स्वार 11:28 वळ कितें म्हणलां ताणें? येया 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 म्हजे सरसीन. आमी म्हणून बरो ताची ताची आसा म्हणून, पूण जेजून म्हणला येया म्हजे सरसी. आज आयला कोणा सरसी? आमी कोणा सरसीन? जेजू सरसीन. तुमी म्हणून बरो जुजेवास बापा सरसीन आयला. जुजेवास बाप आसा खंय? ताच्या पांया कडेन मागता आमचे वासोत. आमी थंयसर येवन जेजूक अनुभव करन, जेजू सकत अनुभव करन, जेजू सांगात अनुभव करन, फाटीं गेल्यार मात्र जुजेवास बापांक जेजूक अर्घान येता. पळया आयिल्लो एकलो तुका अर्घान येवन फाटीं गेलो. देखून आज जेजू आमकां आपयता ताचे सरसीन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्घान जेजू, वगळाप जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आज मस्त डिप्रेशन, बेजाराय, खंत, दूख परत परत येता पाद्र्यापा. जिवंत नाका म्हणून बगता, तें बगता. न्हीद जावं सगळ्यांक सोण घालतना बगता, सगळ्यांक सोण घालतना बगता. म्हाकाय बगल्लें आसा, पूण तें बगाप तें त्या त्या रडण्याच्या, बेजाराच्या आनी डिप्रेशन म्हणटा आमी खिन्नाता येवन थंय आमकां नाच करचे स्थितीक वचून वचो. आजकाल आमी कितले मागण्यांत आसता, मागण्यांक वेता, रेतिऱ्यो करता, पूण त्या मागण्याची गुंडाय आमचे थंय नासतना आमकां येवचे ते शोक कश्ट वोवूं ताका नासतना क्रिस्ताक आज आमी न्हीद जावन साक्ष दिवच्या बदलाक आमी एका तरार आमी क्रिस्ताक विरोध पण केल्ले जाता बगता. म्हाका आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ह्या मागण्याचो स्पिरीट, ह्या मागण्याचो स्पिरीट कित्याक वळना हें आमी पळोवंक जाय. कित्याक आमी ते मागण्यांत चडीत गुंड्यांत वसना. पूण आसात मनशां, आसात मनशां. म्हाका मस्त कश्ट आयले, सुसू म्हाका बळ दिलें, देखून जेजू गांवार घालूंक आयल्या. म्हाका कॅन्सर जाल्लें, वखदान म्हाका आतां कंट्रोल केलें. आतां म्हाका मागण्याक येवंक जाता, घरचीं कामां करूंक जातात, अर्घान दिवंक आयल्या. म्हाका गूण जाता म्हणसर कोण हांव, गूण जाता म्हणसर कोंक न्हय. आमी राखचें दिसान दीस सोम्यान केल्लीं अद्भुतां मेजूंक, ताणें केल्लें बरेंपण मेजूंक, ताणें केल्लें सर बरेंपण आमी अनुभव केल्यार मात्र सगळें बरेंपण आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. येदो व्हडलो फिल्म एक्टर रजनीकांत पोर म्हणा लागलो, म्हजे लागीं कोटी कोटी आसात, जीवन जाल्ली नेम्मदी कालें इल्ला, नेम्मदी इल्ला, समाधान ना, संतोष ना, सुख ना, उल्हास ना. सगळो दीस खंत बेजाराय यंत, खंत बेजाराय आसची, रडकुऱ्यो जावंक आमकां आपोवंक ना. आमकां दुखी सायबिनी मुखांतर आमी मागता जावं पुरो, पूण दुखी सायबिनी बरी जावंक आमकां सांगूंक ना. आमी सगळीं पळोवंक त्या उज्या गुसच्या स्वरा बरी. ताणें कितें म्हळें, सोम्या तुज्या राजा म्हजो उडास कर म्हणून बरो शाण मागलें. धा गुसच्या स्वरा बरी. आमी हांगा कश्टांत हांव, कश्टांत हांव, आमकां सोडूंक तुका जायना जाल्यार मागीर काय जालें तूं. ताणें पुरपुरोंक ना. कश्टांत पुरपुरची जाल्यार आमी कांय प्रयोजन ना.
आमी खरी क्रिस्तांवां न्हय, कश्टांत समस्यांत भरपूर अंक न्हय. आज उज्याच्या सोरा बरी कुरीस पळोवन भरोश्यान बरोवन सोम्या तुज्या राजान म्हजो उडास कर म्हूण सांगूंक आमी. हें आमचें काम. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावां भयणीनो, मस्त बटी आमी कश्टांत हांव कित्याक आमचो भावार्थ घट्ट आसना. आमचो भावार्थ मेनार बसयल्ल्या वाती बरी जाला. तिक्के आहलें मेन लट्टा मोडली थंयसर पडली. आमचो भावार्थ गुंड ना. हांगा धांवलें हांव थंय जालें हांव मागणें करता हांव. पूण आमी तो भावार्थ गुंडायक व्हरा जाय. मागण्याक वेता हांव, बरें भोव बरें वचा मागणें करा. पूण तो भावार्थ गुंडायक व्हर न्हू. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत त्या भावार्थाचे साक्ष दिवंक आमकां साथ दी जायत गी. तें आमकां कशें सुरविल्ल्या आपोस्तलांनी जेजूक साक्ष दिली. पळया, आमी पळयल्लें आनी आपडलें, आमी अनुभव केल्लें तें आमी न्हय म्हणूंक आमी कोण? आज आमकां तो अनुभव ह्या सक्रामेंता मुखार आमच्या जिवीत आमकां अनुभव जायचेत आनी तो आमी वांटूंक सकाळचेच. त्या धर्मा सारकें जाता. जुदे वाचपाप थंयसर त्या गोंयांत हांव सोलोवन येवन येणे पुरा सोलोवन वचून अखेरीक एक मारवाड्या बरी वेस घालून लुंगी न्हेसून त्या श्रीलंका वचून थंयसर कस वचून ताणें केलें ना. फकत सुवार्ता परगड करूं. सुवार्ता ताणें परगड केल्ली ती बरी जावनातली जाल्यार लोक पात येतो ना. बरी खबर ताणें परगड केली. तेजे जिवितान ते बरेपणान पावस ना तेणे पावस हाडूंक तो शकलो. भलायकेंतले भलायकी हाडूंक शकलो. फकत जेजूच्या उतरान, जेजूच्या बळान. आज आमी त्यात जेजू भेटो हांगासर आयल्या. मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या जेजूक आमी आज भेटा जाय. ताची उब अनुभव करी जाय. तो म्हणजे सांगत आसोन बघा जाय. निरासानी दूख कित्याक मनशा काळजा देवस्थान सदा सांगात. देवस्थान सदा, देवस्थान सदा हां सांगाता. देवस्थान सदां सांगाता. तर आमच्या मुखा म्हळ्यार निरास आनी दूख बेजाराय कित्या भावार्थ म्हळ्यार हेंच. जेजू म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा. हें म्हजें खरें बोगाप, खरो अनुभव. आनी तो खरो अनुभव घेवन हांवें जियोचें. कश्टांत, सुखांत, बेजारांत, सोलवणेंत, अडचणेंत, हर एकांत जेजू म्हजो खरोच म्हजे सांगाता आसा. म्हजे कश्ट काडल्यार जेजू आसा की ना म्हणा तुमी. जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणया. म्हज्या कश्टांत तुमी जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणचे खाली. म्हज्या कश्टांत, म्हज्या नश्टांत, म्हज्या पिडेंत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या अडचणेंत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या सोलवणेंत, जेजू म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या रागांत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या बेजारांत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या खंतींत, म्हज्या बोड भलायकेंत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या उल्हासांत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या कुटुंबांत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या सुवातेर, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या घरांत, जेजू म्हज्या सांगाता. म्हज्या हांतुळणार, जेजू म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या पयनार. जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेजू खंय आसा? जेजू म्हज्या सांगाता. जेजू खंय आसा? जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेजू म्हज्या सांगाता आसा. हें केदळ आसा तुमी कोण वळनात. केदळ हें सांगूंक शकतात, केदळ तुमी कोण वळनात. जेजू म्हज्या सांगाता आसा. हे खरी पातयेनी आमकां जाय जाय. आमी पळया थोडे फावटी आमकां मस्त बेजार जाता, मस्त कंत जाता. थोड्यांनी दुसऱ्यो वाटो दाखयल्ल्यो आसात. थोड्यांनी वाटो दाखयल्ल्यो आसात. एकलो मदर तेरेसा म्हणटा म्हाकाय थोडे फावटी जेजू म्हाका जेजूक पळोवन म्हाका संतोशूच जायना म्हणाली. म्हाकाय थोडे दीस कांट स्मायल एट जीसस. कश्ट येता, नश्ट येता, बेजाराय जाता, म्हाकाय जाता म्हणाली ती. मनीस जाल्यार हर एकल्या जाता, हर एकल्या बेजार जाता. तुका मात इतले कश्ट आयिल्ले न्ही.
कितले जाण नात संवसारांत म्हज्या जिवितांत म्हजे कस सांगले कितले हजार हजार लोक जातात तातले 200 जाणांक म्हणी जीव घेता बचाव केल्ले आसा हांवें म्हज्याच जिवितांत मस्त कश्ट आयले त्या जेजू म्हज्या कानान सांगिल्लें आसा हाळे तुवें म्हजें नांव सांगून कितल्या जाणां बचाव केलाय आज हांव हांगा आसां त्या जेजूला गेले वेळार तो आमकां धैर्य दिता तो आमकां धैर्य दिता तो आमकां घटाय दिता पळया एक उपादेशा सांगता हर एकल्याक एक वेळ आसा हर एकाक एक वेळ आसा एक वेळ आसा समाधानीक एक वेळ आसा बेजाराक एक वेळ आसा संतोशाक एक वेळ आसा दुखाक हर एकाक एक वेळ आसा आमच्या जिवितांत दुखाचो वेळ एक येता देखून तो वेळ 5-4 जाता वेळ रावताय गे म्हणी वेळ रावताय वेळ 5-4 जाता 5-4 जावचो वेळ येता देखून आमी खंत कर रावचें न्ही हर एकाक वेळ आसा देखून आमी म्हणूंक जाय जिणेंतल्या कश्टा वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार आमी तें म्हणूंक जाय आमच्या दोळ्यांतलीं दुखां ताका ओपसूंक जाय आमचे सगळे कश्ट बेजाराय दूख कितें हाडून आयल्या उपादेश म्हणटा हर एका वेळ आसा तो 5-4 जातलो 5-4 जातलो देखून आमी सोमयाची खुशी जाणून जावं प्रयत्न करूंक आयल्या सोमयाचें योजना जाणून जावं प्रयत्न करूंक आयल्या देखून आमी एक सकारात्मक निर्धार घे जाय नकारात्मक निर्धार न्ही नेगेटीव न्ही डोंट टेक नेगेटीव थॉट्स फील युअर सेल्फ पॉझिटीव थॉट्स जेजू म्हज्या सांगाता आसा जेजू म्हाका राखता जेजू खरो सोडवंदार आकाश भुमी हर एक ताच्या हातांत आसा केदळा थंयसर सिसांनी बाट मारली थंयसर दर्यान कितें न्हिदलाय गे तूं पूण जेजू उठलो आनी ताणें सगळें थांबयलें येदें व्हडलें वारें वादळ ताणें थांबयलें तुज्या जिवितांत आयिल्लें वारें वादळ थांबोवन ताका साथ दिनांगे साथ द्या सागी ना हॅलो हां आसा हे खऱ्या पातयेन आमी आज हांगासर सांगूंक आज सोमयाक लागीं आयल्या देखून आमी एक हर एका वेळा सांबळे पातयो येवया आनी एक आमी हर एकांत बरेपण तूं येतेलें म्हणलें पातयो येवया आखरे बरेपण तूं येतेलें प्रसूतपणाचें कस जाल्या उपरांत थंयसर आवयक भुरगें जल्मातना बरेपण जालें म्हूण कळटा की ना हां कोलो संतोश तुका हा स्वास सोडटा ती समाधान संतोश पळया तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आयले जाल्यार ते तुका मेळचें समाधान संतोश थंयसर तो दुसऱ्या कश्ट येनातल्या तें कळना कश्ट आयिल्ल्या मात तें समाधान संतोश अनुभव जाता देखून त्या कश्टांत धांवचें न्ही पळचें न्ही बगार सोमया सांगाता रावचें देखून आमी गावया तें गीत सगळीं एकटी उबे रावया आनी गावया जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलोलो तो सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोत पळया लागीं जावं तुज्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पंथ पळया लागींच हांव तुज्या सगळे आमचे दूख बेजाराय खंत सोमया समर्पण आमी म्हणी हालेलुया 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 जेजू म्हजी दुखां तुका समर्पिता म्हजे कस तुका समर्पिता म्हजी बेजाराय तुका समर्पिता म्हजी पीड आशिल्ल्या तुका समर्पिता जेजू तुजे खुर्सार तें घे आनी सोडून तुज्या हातेर जावन बसली सोमया तुज्या हाताक समर्पिता सोमया तूं सुद्दां तें बरें आख तें हाड हर एकान तूं सुख समाधान तूं दितलो तिरपात येवन तुज्या पांयां तळा येयला जेजू तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जाय तूं म्हाका जाय सोमया तुज्या हाताक समर्पिता हालेलुया 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 पण तूं चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो
पंथ पया लागीच हांव तुझ्या. माऊन रावया आमचे एक समाधान स्वामीच्या पांयां वचून जेजू म्हणटा माती आवाज वारी करा 28 वाक्या हे या म्हजे सरसीन आज जेजू लागीं आमी आयल्या. जेजू लागीं सांगया ताचे मुखार हाड ताचे मुखार हे माऊण तुजे मागणे व्हडले मागणे जावन बदलतलें. कितले मावणान तूं मागल्यार ते जेजूक ते व्हडलें आयकता म्हणल्यार एवढो आसतो. आज तुजे काळजाचे गुंड्यान कितें मागणें तुजें आसा कितें तूं त्या सांवाडना आयलाय कितें बेजार हाडना आयलाय कितें पिडाशीड हाडना आयलाय कितें खंत हाडना आयलाय कितें सोलवणी हाडना आयलाय कितें अडचणी हाडना आयलाय कितें नश्ट हाडना आयलाय तो सगळें बरेपणा बदलचो एकलो मात स्वामी तूं हांगासर आसा. म्हजें जूं हाडो म्हजें वजें हाडो देखून म्हजे लागीं दिया म्हणून तो हांगासर आसा. ताचे लागीं आमी समर्पंक हांगासर आसलें हांव ताचे लागीं समर्पया ताचे लागीं समर्पया. कष्टातेल्यानो येया वजन भक्तेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां. कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशे हांव तुमकां. बसया विशय तुमच्या सुम्यान तुमकां आपयला पळया. आमी आज सकारात्मक बगाप घेवन सुम्याचेर ते पातयेनी दवरन वेकाक वेळ आसा म्हणल्यार समजून आमी आज सुम्या सशी धांवून आयल्या हांव. आनी हांगासर आज आमी संगती आणकी थोड्या गुंडाय समजोवंक प्रयत्न करया. हे लियास प्रवादी ताकाय बेजाराय जाली देवान म्हाका सांडून घालांक म्हणा लागलो तो पूण त्या दळा देवान ताका सांडून घालूं ना एक आंज येवन ताका पळय लागलो ताचें पालन पोशण करी लागलो. देवान ताका सांडूंक ना कोणें सांडल्या रे तो आमकां कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिचो ना. पळया एक आवय सांडी जाल्या रे तो आमकां सांडिचो ना. ताचो वर्तो मोगो तो वर्तो आज खंय थोडे समर्थींत मन जातीचें आनी खंयच्याचें बरें रागात अर्पण बरो देवाक. आमच्या देवाक रागात नाका ताणें तें रागात आमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. ताणें रागात दिवन आमच्या बाजू रागात वारोवन आमच्या ताचे रागात वाळोवन आज आमकां जीव दिल्लो स्वामी आमकां सांडिते तो सांडिना देखून कितें पितीसपणा फाटल्यान जावचें कितें आणक्याच्या फाटल्यान जावचें स्वामी म्हज्या सांगातात आसा तो तुका दिसाना जावंक पुरो पूण तुज्या सांगातात तो आसा हर कडेन सांबाळटा तुजी वाट तो व्हरता तुका तो धैर्य दिता हात धरून तुका मॅट काडीशें करता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इम्मावसाचे शीस बेजारायन भरुल्ले ते बेजाराय कधीन चलताले पूण तांच्या बेजाराच्या वेळार तांकां एकलो थंयसर स्ट्रेंजर कोण एकलो परकी आयलो. कोण तो जावन आसलो इम्मावसाचे सांगता कोण चलोवन गेलो निराशेन तूं चलताय जाल्यार तुज्या सांगाता जेजू म्हणलो सांगाता चलता म्हणल्यार एवढा आसतोर तूं सांगाता चलता म्हणल्यार एवढा आसतोर. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया जेजूच्या सांगातपणांत आसल्ल्यांक आज सन मारिया बोवाडीची फेस्त आमी करता. कोडयाळान जियेल्ली ती आमचे सेंट आंट्स कॉवेंतान सुरविले येस सिस्टांक स्थापनेची एक स्थापक तिका जेवच्या 5 गाय आयिल्ले जेजूची दर्शन तिका मेळटाली जेवची खुशी तिका कळटाली तिका सांगतालो जेजू त्या कश्टान वस्त कश्टाली ती भलायकी नातल्ली तल्या स्थितीर पाद्रे पियो ताकाय जेवचे 5 गाय आयिल्ले कितलो कश्ट जालो तो कितल्या कश्टान सांपडतालो तो पूण सगळें जेवचे आतां समर्पिल्ले वरवीं
केदोडलो सांत तो जालो. आज आमकां जेजून कितें वर्त्यापणाक आपयता ह्या कश्टान ह्या नश्टान या आमी कितें विसरून गेल्या म्हणलें कितें आमी उडास दवरया कितें आमी विसरल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुज्या कश्टांत सोम्या थंय दिश्ट दवर, सोम्या दिश्ट दवर. कीर्तन 34 तें आसात उतरां. ताचेर नदर लाया आनी तो तुमकां प्रकाशीत करतलो. ताचेर नदर लाया तो तुमकां प्रकाशीत करतलो. कोणाचेर नदर लाया? कोणाचेर? सोम्याचेर. ताचेर नदर लाया. थंयसर अरण्यात येताना थंयसर पितूळेचो सोरोप केलो. देवान सोरोप आराधना करून सांगलो म्हणनी हे सोरोप तांकां सापताना हे सकयलेच तूं पळोवनात, सगळो ती सकयलेच पळोवनात. तेणें आयलो हेणें आयलो म्हण जो पोतू तांकां सरपाचो. पळय थोडे फाटी आमकां एक सोरोप आयलो जाल्यार सगळो ती जोप आयलो की घरा आयलो की व्हडोल पळयला आत्तां पळयला. ते कोण त्या लोकांची दीस सकयल आसली ती वयर करचें म्हण नासलें सोम्याक. देखून वयर तांकां काल उबारलें सोरपा बरीच. तेंय पळयलें ताणें. त्या जाल्यार ह्या सोरपान उडा आसत ना पळया वयर दिश्ट लायचे. दिश्ट वयर लावन शिकायचंय. देखून एब्राम वयल्या पत्रांत सांगल्यात उतरां ताचेर दिश्ट लाया. कोणाचेर? सोम्याचेर दिश्ट लाया. तुजे कश्ट पळोवन रावं नाका, तुजे नश्ट पळोवन रावं नाका, तुजी बेजाराय पळोवन रावं नाका, तुजी कंत पळोवन बेजाराय पळोवन रावं नाका. थंयच रावलो जाल्यार थंयच जप्प पडटाय, तूं थंयच जक्क पडटाय. पळया तुजी गाडी टायर पॅच जालें म्हणून ते टायर तूं पळोवन रावल्यार कितें प्रयोजन? गाडी चलताय मुखार. तूं कितें करताय? पळयताय खंय बोर्ड दिसता गे टायर पॅच करतलो कोणी आहा गे, कोणी ना गे. पळयताय तूं इन्स्ट्रुमेंट घेताय करताय रिपेरी करून प्रयत्न करताय. पळोवन रावचें न्ही. कश्ट आयले नस जालो नस. तेन्ना पळोवन रावंक न्हय. आमी दिश्ट आमची सर्गाक लावंक, दिश्ट आमची सोम्यात हे लावंक. आनी त्या दाडा थंयसर आमी त्या सोम्याचेर एक दिश्ट घालतना थंयसर आमी काले म्हणी मागणें म्हणत रावया. जेजू म्हाका पाव, जेजू तुज्या हातांत समर्पिता. जेजू तूं म्हाका सुटका दिताय, जेजू तूं म्हाका आदार दिताय, तूं म्हज्या सांगात आसाय. हे म्हणून रावया. आमी कश्ट तूं पळोवन फाटी पळोवचें नाका. फाटी पळयल्यार मिठाचो कामो जासी, मुखार पळयल्यार सालवासावाच्या गांवाक वयसी. उडास तर मिठाचो कामो जावचें नाका. तुवें सालवासावाक वचाचंय. तुका आसा केला अपुरबाय सुवात हांवें दवरली आसा. फाटी पळोवन तुवें जीवघात करचो नाका. मुखार पळोवन तुजो बाचाव कर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां जीव नाश करूंक न्ही, ताका पळोवन आमचो जीव बाचाव करूंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थंयसर थोडे फाटी तेर्स म्हळ्यार व्हडणी काले म्हणी म्हणत मागणी म्हणत आसतना तेर्स जालें म्हणत आसतना इल्लेपणी तांतलें आमकां सोम्यात हें व्हरता. देखून काल तेर्स म्हण तशें न्ही. तेर्स म्हणटाना आटापचे तातूंत मिस्तेरी सोम्याच्या जिविताचेच. देखून तें म्हणटानाय खंय म्हणी तुज्या तोंडांत मागणें गळोवन तासोवन दी, मागणें गळोवन तासोवन दी. जेजूक उलो मारया. मागण्यार देवीक अनुभव जाता. मागण्यार देवाचे सांगातपण अनुभव येता. देखून मागण्याक आमी धांवचें भोव गरजेचें. कश्टांत नश्टांत खंय धांवचें न्ही, सोम्या लागीं मागण्याक धांवचें. त्या मट्टार तुमकां अभिनंदन पाठय जाय. तुमी सोम्या लागीं मागण्या धांवून आयल्यात. खंयसर धांवून वचोंक ना, खंय धांवून वचोंक ना. खंय थंय गूण जाता, हांगा गूण जाता न्हय. सोम्या लागीं धांवून आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार वास, देवाचे उतार वास, देवाचे उतार वाचून प्रयत्न कर. जो हांव स्वर दावी वळ हांव येयला तुमकां बरोवन वमतोच्या जिवान भरूंक. कळ्ळें? जिवान भरूंक, कळ्ळें? जिवान भरूंक बरोवन आमचो इल्लोसो न्ही. एक इंजेक्शन येताना विटामीन दिताना बरें जालें. इल्लें थोड्यांक घेताना तो जीव न्हय, बरोवन वमतोचो जीव. जिवान बरोवन मुखार वचोंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया. निराशपणा वकात देवाचे उतार. निराशपणा वकात देवाचे उतार. देवाचे उतार वाश्या इल्ले पुणी वाश्या थंयसर देव तुका भरोश्यान भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एकामेकाचे मागणे आमकां आदार दिता. एकामेका लागीं मागोवंक सांगया. आमच्या इश्टांक या रेतीरे मंदिरांक हांगासर मागतात आमच्या लागीं ती मागता. आज हांव दोन परां उपरांत आमच्या मागण्या आनी विंगड पक्षिगेरे जावं दी मुलकी जावं दी कारकोळ जावं दी हर एक कडेन मागणें करतात. पोट्टाक आनी कडेन 20 सेंटरां मागणें करतात. मागण्या त्या समान धाडीच थंय मागतात इंटरॅक्शन करतात. आनी त्या मागण्या पावर आसा. दुसऱ्या कडेन तुजे इतल्या रावं नाका. सांग तुजे इश्टांक मागोवंक सांग. थोडी म्हणूंक बरो तूं माग वय हांव मागतां वय हांव मागतां. तांचेय मागण्या म्हाका आदार जाता. खंयसर दोग या त्याग सांगात म्हणून मागतात. पळया थंय ते मागता थंय मागता हांगाय मागतात हांवय मागतां. आमच्या मागण्याक बोळ येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देखून आमी हांगा मागण्या त्या सावन धाडले वरवीं आमी हांगा त्या सावन गेल्ले वरवीं आमच्या मागण्या बोळ येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आनी एक देवाक व्हडल्यान उलो मार. आमी मावंतरां मागणी करता देवाक व्हडल्यान उलो मारूंक की शिकासे. सोम्या व्हडल्यान उलो मार वास करचें माग व्हडल्यान. एकलो साहेब माग व्हडल्यान कांय जायना. सगळ्यां तुजें भितर आसलें सगळें कितें न्ही बेजाराय भरल्या सुया पायना जेजू तुज्या हातांत समर्पिता सांगून सोड. जेजूच्या हातांत समर्पण दी. तो तुका बोळ दितलो गटाय दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सांतो मास आक्वीन म्हणटा एक 5 रितींनी आमची बेजारां आमी काडयेत म्हणून. एक कितें करीत काले म्हणी तुका बरें जावचें बरें काम कर. बरें जावचें खुशी करचें बरें काम कर. तुका खुशी करचें बरें काम तें कर. आमी इतलीं कामां करता खुशी जाता. जावं बरो एक आवय म्हणटा हांवें आजिल्ली बरी पळी केल्यार भुरग्यांक खुशी जाता. खुशी जालें बरें काम कर. एक 2 उतरां फोनार ताका सांगलीं जाल्यार बरी ताका उत्तेजनेची उतरां उलयल्यार आं त्या जाल्यार तुजी भितरली खूब बेजाऱ्या चित्त मायाक जाता. एक दुसऱ्यान तो म्हणटा हाती आद्रे अमृता विशा चड वेळ 2 सोत उलोवंक गजाली मानूस सगळो दीस रावंक न्ही. तांकांय कामां आमकांय कामां घरच्यांकय कामां. देखून एक बरी 2 उतरां उलोवंक तुका हांव म्हाका भरून खामा तुका अभिनंदन म्हणूंक हे 2 उतरां सांगो म्हणून जालें. खुशी जावचें बरें काम कर पण न्ही तातूंत रावचें न्ही. मागीर गज पडल्यार रड. रडिल्ल्यान कांय जायना. जेजू रडोवनाय. जेजू रडला. गज पडल्यार रड म्हणटा सांत थोमास आक्वीन. पळया ताच्या उपरांत दूख बऱ्या इश्टा लागीं सांग. बऱ्या इश्टा लागीं दूख सांगूंक प्रयत्न कर. आनी बेस्ट इश्ट हांगा आसा. कोण तो कोण वर्थ इश्ट कोण. आनी हांगाच मागीर तो म्हणटा सत तुका सुटका दितलें सताचेर तुजो नियाळ कर. सत म्हळ्यार कोण. सत म्हळ्यार कोण. जेजू. जेजूचेर नियाळ कर. जेजूचेर नियाळ कर. ताच्या मोगाचेर ताच्या बक्षण्याचेर ताणें दिल्या सोडवणेचेर नियाळ कर आनी तें सुटका दितलें. आनी तो म्हणटा सांत थोमास आक्वीन म्हणटा मस्त बेजार एकदम कंगाल कालें कच्च्यान कळना वस उन्न उदकांनी न्हांवन ये म्हणटा लास्टाक. एक जोक तसो न्ही उन्न उदकान न्हांवन ये म्हणून. पळय बेजाराय कोणाक ना. एकलो सर्जन ऑपरेशनाक टेबलार आयलो गे पिडे तो सगळो कामताय रडटा गे काल जालें. म्हाका बेन दिसता म्हजें पयलें ऑपरेशन हें. तो सर्जन म्हणालो भिये नाका सायबा म्हजें पयलें ऑपरेशन हें म्हणा लागलो. पळया सर्जनाक बेन दिसोना पयलें ऑपरेशन करूं तुका गेलें बे. पळया आज आमी धैर्यान येवया. जेजू आसा सांगाता तो आमकां बळ दिता. पळया आमचो पाप साहेब एक आपुरबाई एक आमकां सांगता तो हेरांक कुमक कर म्हणून. तुका बेजाराय 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 म्हणून राव नाका. वस हेरांक कुमक कर. गरजे हातां कुमक कर. कश्टांच्या हातां कुमक कर. तूं बेजार म्हणून बसा नाका. म्हळ्यार आज आमी मागणें करचें मात्र न्हय आमची बेजाराय वसाचें म्हणून आमी वचून आमच्या घरच्यांक आमच्या शेजारच्यांक आमच्या पिडेस्तांक
गरजे नासले आमची कुमो खंय आसा ती कुमो केल्ल्या वेळार हांगासर मागिल्लें सूख समाधान तें उरता वच हेरां कुमोक कर हें बारीस गरजेचें देखून मातये 16:25 वळखी ते म्हणटा कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो वगडायता तुजो जीव वाचोवं म्हणून मात सोदचें न्ही सगळ्यांक जीव वाचायचें ती बेजार येतात तांकांय कुमोक कर तांकांय उल्हासाक भर तांकांय उल्हासा बरोवंक प्रयत्न कर तुजी बेजारी आपशीच नपयस जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सोमी आज म्हणटा तुमच्या जिवितांत तुमकां निराशा न्ही जेरमाया 29 वाक्य 11 पळया तुमच्या जिविताक एक योजन म्हज्या लागीं आसा तुमच्या नासाक न्ही तुमच्या बरेपणा पडचें योजन आज सोम्या कडेन मात तें योजन आसा तें आमी समजून घेवंक आज किर्तन 56 वळ सांगचें बरें तुजीं दुखां म्हज्या पतयेन तें भरल्या म्हणटा सोमी आमची दुखां त्या पतयेन ताणें भरल्यान आनी ताणें आमकां आज आपयलां त्या सोम्या लागीं आमची दुखां समर्पूंक उबी रावया आनी त्या सोम्याक आमी गीत गावया ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ मुझे सांगात राव सोम्या हांव दुखांत आसतना हांव बेजारेंत आसतना हांव खंतीत आसतना हांव पिडेंत आसतना म्हज्या सांगातार राव आनी ह्या वेळार तुमच्या भलायके खातीर हांव मागतलो तुमी कांतार म्हणत आसतना तुमच्या कश्टां खातीर बेजारा खातीर भलाय थंयसर वचोंक तुमी भलायकी येवच्या खातीर हांव विशेष मागणी हांव तुमच्या आतां करतलो ह्या सक्रमेंता मुखार देखून तुमचे कश्ट समर्पण घेता कांतार गावया ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ सक्कर दोळे तांपूर मागया ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು हात आमच्या हृदयार दवरया ನನ್ನ आमच्या हृदयार हात दवरून मागया जेजू म्हज्या सांगाता राव ಯೇಸುವೆ म्हज्या सांगाता राव जेजू तुजे विने ಬಿಟ್ಟು जीव सकना ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 सगळे दोळे तांपूर मागया सोम्याचे बरेपण आमच्या काळजांत येवच्या खातीर ताचें समाधान येवच्या खातीर ताचो संतोष आमच्या काळजांत भरच्या खातीर बरो तो संतोष आमच्या भरच्या खातीर कितले कश्टांत आसा कितले समस्या आसा सगळे जेवच्या पांयां दळा सोडून हातेर जावन बदलो ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Alleluia 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 सोम्या तुझ्या नावाने लोकांचं मागता सोम्या जेजू हे बोबत वेद नावाच्या बळान हे बोबत सक्रामेंताच्या बळान हांगा तुझ्या वास बाबाच्या विशेष मागण्याच्या बळान मागता सोम्या जेजू तुझ्या नावाच्या बळान आज मागताना कितें वायट सिद्धे नाडी हिसा माट मंत्र तंत्र वाईचा दृष्टिकोन मेल्ले आत्मचो वटा शक्तीचो प्रभाव खंयच्या वायट शक्तीचो प्रभाव खंयच्या पिडे शिडेचो प्रभाव खंयच्या अडचणीचो प्रभाव सोनवणीचो प्रभाव हे सरायचो प्रभाव खंयचो हांचे देहाचो पवित्राच्या बळान मागताना आता हांचे बायस वचून मागीर कुस्ता नमस्कार करूं शिरा पडले सेदो कोणे एकटेनो सगळे ते बेजारा पिडे शिडिनो जेजूच्या नावान परमायता हांचे पळोवन धावा जेजू बागे कुस्ता नमस्कार करा जेजू तुझे पोपत आमोल रागा तांचेर आशा नाय आमोल रागा तांचेर आशा नाय सोम्या घरी एकल्याचेर हांचे माथे केसना पायाचे नाक्षे मसर की आमोल रागा तांचेर आशा नाय तांचेर ताच्या घराचेर कुटुंबाचेर ते पिडे शिडेचेर कश्ट नश्टांचेर तांचे सगळे जागेचेर सुवातेचेर सगळ्यांचे आमोल रागा आशा नाय आमोल रागा बळ मागताना खंयच्या वायट असो खंयच्या पिडेचो प्रभाव खंयच्या सोलूरचो प्रभाव खंयचो सगळो ते आमोल रागा पळान बांदू हुमटुगान परमात्या उज्यांक नाश करता सगळे वाईट पुष्प नाचतो किती पाटचे ना जाव सुटका नका जाव जे तुझ्या नावान तांकां सुटका वाचयता सोम्या वाळेची पदवेदा पळयते सगळं तांचे थंय हांच्या माथ्याचे केस तावन पायाची नागची म्हणसर तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी हाडाच्या संदांनी पुढचे रे बघा जीव कणा
की पवित्र पवित्र सगळ्यात वाढवून ताका बळ भलायकी आशीर्वाद सुख संतोष समाधान संतोष समृद्धी पावो कर नव्या जीवन नव्या उल्हासान नव्या संतोषान नव्या भरवशान ताका बरसोबी सदांच तूं ताच्या सांगात आसाय सांगात आसा म्हणल्यार चड भरवशान आसतली मेट कान ताच्या घरा वचून तूं हर कान ती सगळो दीस सोमया हर कान जेजू होगलाप जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 सक्रामेंत बेसांव घेवंक दी मेगलिया Yedyabora sakramento sastangnaman koruya purvilya rupa bola novyoriti araya Raskatwisya Bhavartace Modivya Zashe Baba Zashe Stroda Ullasadi Sutiza Podimai Masa Sasa Yekasaya Kasida Tukadogay Spirita Samasaminarta Amen. प्रार्थुया हे देवा विजय सक्रामेंताका तुझ्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुवें सोडून सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुवें कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जी येता आनी राज करताय ससनाच्या ससना संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका हरसू तुका वर्णू गायता एका स्थाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्तारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेत कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सगळी सृष्टी सोम्याच्या विश्वासी मोगान भरल्या आज सोम्याचो विश्वासी मोग अनुभव करूंक आयिल्ल्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू आमकां आज 10 जाणां अवकारींची एक अपुरबाय वापार सांगून आमकां एक पाठ शिकयता आमच्या जिवितांत तयाराय जाय आमच्या जिवितांत सत्राय जाय आमच्या जिवितांत सासण्याच्या जिविताय तयाराय जाय आमच्या जिवितांत आमी पोडान अशें सत्राय घे जाय आमी त्या पयनार बाकी उरान अशें सत्राय घे जाय आनी हें आमचें मुख्य काम तशें म्हणटाना येदो इतलो ते म्हणसर आमी
भावार्थ बरोसो मोग समाधान विश्वासीपण स्वस्तिक हे सकड आमी केलां वय आमकां आणखी सडीत तेल गरजा तें तेल आणखी सडीत भावार्थ आणखी सडीत मोग आणखी सडीत बरवसो आणखी सडीत सेवा आणखी सडीत आमी बोगसाणे आणखी सडीत तिरासन आणखी सडीत स्वस्तिकाय हें गरजा हे सडीत तेल घेवंक आज आमी आयल्या हे सडीत तेल घेवंक हे दोळ आसा आमच्या लागीं ते सडीत वरां जाय आसता तें गरजेचें ते सड करून वचा जाय ह्या खातीर आयल्या हांव त्या देखून आमी सांत आमी मागता आसतना पावते बरें आमी मागच्या खातीर आनी पातकांचें आमी दूख धरया देवा लागचें पेल्या लागचें बॉक्सांनी मागोन सांगात म्हणया हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सांग सांगता मनाक चिंतून कोणाक विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोपाक सदांच हांव कार मेळ्ळे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं पुण्यधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तें जिविता पावो सोमियाका कुकर क्रिसाका कुकर क्रिसाका कुकर सोमियाका कुकर सोमियाका कुकर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू जेवाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायची जिणी जिवन तुझ्या परजे देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचा भावा भयणीनो पवित्र स्नान दिवंक म्हूण हांव कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलो न्ही म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूं तें क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नपयस जायनाशें मनशाच्या जन्मयाच्या उतराविणें ती परगट करूंक म्हाका धाडला नासाक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाच्यावेक व्हरतेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेचो रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाच करतलो आनी बुदवंताची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुदवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले हे आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जाणवाय देवान पिशेपण म्हण कर्ण सोडल्या न्ही देवान आपले जाणवायेन ठरयल्ल्या प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक शकना जालो देखून आमच्या संदेशाचे पिसाया मुखांत्र सतमंतल्यांनी थारान जोडूंक देवाची खुशी जाली वय जुदेव कुणा मागतात ग्रीक जाणवाय सोदतात पूण आमी कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक परगटता जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयल्ल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जाणवायी कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम
आनी जें कितें देवाची आसकतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्वराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सर्वेस्पराच्या सगळ्या विश्वास जतनेन भरल्या. नितीवंतांनो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया. विदे काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता. विणी वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा. दा सरयांच्या किन्नरेन ताका संगीत करा. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वास जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतार खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वास जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता. परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळटा. ताच्या काळजाची योजना संततेचे संततीक तकतात. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वास जतनेन भरल्या. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. मनशाबुदा समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोबे आसो. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बोध नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे वरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातिल्ल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आशिल्ल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्यान सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोस. आनी आयत्यो आसतल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बसया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक ग्रीक शिल्पी क्रिस्तापुर्व 4थ्या शतमानांतलो. ताणें केल्ली एक नवार्दीक मुर्ती. त्या मुर्तीचेर ताणें बरयल्लें नांव, म्हज्या मुखल्या केंसांक धन सोडा, म्हज्या मुखल्या केंसांक धन सोडा.
ती मूर्ती ताणें लिल्ली पस म्हणलो तो मुखले केस मात त्या मुर्तीक फाटले केस पुरो बोर मांडे हांगा मात इल्ले ताका ल्हान शेणी बांदल्या मुखल्या केसांक येणे पुरो बोळ उत्त आनी पांयांक पाकाटे बांदल्यात आनी थंय अर्थ बरयला ताणें मुखले केस म्हळ्यार कितें तो अवकाश आनी पांयांक पाकाडे बांदल्यात कित्याक ते धांवतात अवकाश आनी वेळ रावना धांवता मागीर बोर मांडे फाटल्यान कित्याक ते धरूंक गेल्यार धरूंक कांय मेळना फाटल्यान गेल्या शेंडी धरता म्हळ्यार खंय धरची कांय धरूंक मेळना म्हळ्यार एक पोटी वगडायल्लो अवकाश मागीर मेळना आमी बेश्टें बोर मांड्या धरूंक बेसाडचें गेल्लें तें गेलेंत गेल्लें तें गेलेंत अवकाश देखून आमच्या जिवितांत जिवीत परिवर्तन करून दिल्ले अवकाश बरें करूंक दिल्ले अवकाश बरेंपण आदारूंक दिल्ले अवकाश आमकां कांय बरीं कामां करूंक दिल्ले अवकाश ते वगडाय नाका म्हाका अवकाश ना म्हणा नाका एकलो बरयणार म्हणटा ऑपॉर्च्युनिटीज नो वेर म्हणा नाका ते स्पेलिंग पळय नो वेराचें स्पेलिंग पळय NOWHERE ते आतां संदी कर ऑपॉर्च्युनिटीज नाव हियर जाता ऑपॉर्च्युनिटीज नाव हियर हर एका घडये तुका अवकाश मेळटात ते अवकाश उपयोग कर म्हणून आनी हे अवकाश आमकां आज पळोवचें जाल्यार ससनाचें जिवीत जोडूंक अवकाश कोणायक आमकां निगंट ना खंयच्या घडी आमकां देव आपयता म्हणलें निगंट ना हर एका घडी आमी तयार आसा जाय रेडी आसा जाय तयाराय जाय जाय सत्राय जाय जाय आमी ती तयाराय आमच्या बऱ्या जिणेन बऱ्या करण्यांनी सगळ्यांनी करूंक आसा आज न्हीद जावन तेल म्हळ्यार कितें तें तेल म्हळ्यार एक बरें शगून म्हणून म्हणचे आसात बरें शगुनाचें तेल बरी क्रिस्तांव जिणेचें तेल ह्या म्हजें जिवीतच म्हणलें तेल म्हणयेत पळया आनी तें मोग ना जाल्यार तेल ना म्हणटात पळय बरें येणार मोग ना जाल्यार तुज्या दिव्यान तेल नातिल्लें बरी जाला म्हणून पळया हांगासर हांगा आमी त्यो थोड्यो बुदवंत आल्यो न्ही ताणें कित्याक तेल दिलें ना थंयसर सांत थॉमास आक्वीन विवारिता हें हर एकल्यान उडास दवरी जाय मेल्ल्यांनी मेल्ल्यांक कुमक करूंक जायना आमी मरतना आमी थंय जागबोब मारल्यार कोणी आयकना देखून जीव आसतना आमी करी जाय पयलींच तयाराय करून हाडी जाय थंय कोणी आमकां तेल दिल्यार आमकां उपकाराक पडना देखून जीव आसतना तयाराय करी जाय सोम्याक भेटोंक म्हणून होरेत सोमी देडयो आमी मोगाच्या भावा भयणीनो इस्रायलाच्या त्या जुदेवांच्या फेस्तांत थंयसर एक सुमार 6-7 दिसांचें संभ्रम 6-7 दिसांचो संभ्रम तातूंत सगळे हळ्ळे गम्मात त्या हप्त्यांत 1000 उठले म्हळ्यार जालें 1000 उठले म्हळ्यार जालें सगळ्या हप्त्यांत गम्मात तोली गजाल आनी थंयसर सगळे येताले हळ्ळेंतले कोणी बाकी रावनातले सगळे येवन त्या संभ्रमांत भाग घेताले आनी थंयसर थंय एक ताचो व्हडलो दीस म्हळ्यार होरे ताणें येवन व्हंकलेक लाखावन व्हरचें व्हंकलेक काण घेवन धांवचें ते कोण्णा कळनातले कडेन येतालो लेट करून येतालो गडी दितालो लेट करून येतालो कोणाय कळनातले बरी ते तातूंत एक सस्पेन्स बारे देखून ह्यो देडयो सगळ्यो हांकां व्हरते ह्यो दडयो विशीं जाल्यार अवकार आनी बऱ्यो हुशार सोबीत जाय जाल्यो तो जाल्यांक दडयो विसून दवरच्यो आसल्यो कशें म्हळ्यार आमी रोसाक 3 नाल्ल बारीक बरेशे नाल्ल विसून दवरता आनी बरेशे देडे आनी ह्या देडयो रेडी करून दवरता तशें तेजो देडयो रेडी केल्ल्यो
10 देडयो आनी त्यो देडयो थंयसर त्यो आसात. तांकां कळलें काम म्हळ्यार तांणी होरेत आयिल्ले कुडले होरेताच्या बोंतोनी वेडो घालचो एक रावंड करून दिपा डान्स करूंक. दिपा डान्स तुमच्या काजाराचें जिवीत ते संतोश बरी जावं दी परजळीत जावं दी म्हणून तांणी डान्स करूंक घालें. बोन डान्स करून करून व्हडलो पुरशांव हळडेंत काडूंक आसलो. आनी आतां हांकां त्या खातीर विसलां हांगासर पळोवंक गेल्यार व्हंकल न्हवरो आनी हे देडयो मात्र इम्पॉर्टंट. सकयल लोक स्पेक्टेटर्स म्हळ्यार विक्षक मात पळोवंक ही मात्र थंयसर आसची न्हीज त्या दीस खेळूंक आसची खेळगाडी. हांगासर पळयत आसतना हो वरेत लेट करना आयलो देखून आनी तेल येल्लें दिवो एक पटी पेटोवंक तेल येल्लें पेटोवन दवरल्यार रेडी. दिवो पेटोवन तासा तो येताना ही आतां इल्लीं जेमलीं वरेत लेट जालो म्हणून जेमता जेमतानाचे दिवे पालवण गेले आनी इल्लेशें तेल येल्लें गरजेचें इल्लेशें पुरो म्हणून. इल्लेशें पुरो म्हयन्याक हेवटी मिसा गेल्यारय पुरो कोण ना. वर्साक एक जिंजवार केल्यारय पुरो कोण ना. ह्या जिंजवारा दिसा थंयसर खाली एक जेवण सोडल्यार पुरो कोण ना. एक जेवण सोडटा न्हय तिल्लो नीस पेज पियेल्यार पुरो कोण ना म्हणली मनशांनी. तसली म्हणली मनशां. आनी कोणाक दान धर्म करतना आयतारा एक 10 रुपयांचो एक नोट उडयल्यार पुरो कोण ना. दांतले एक वांटोवणी देखून 10 रुपयांचो एक नोट उडोवचो तें पुरो कोण ना म्हणचे मनशां. वाड्याच्या जमातेक म्हूण सांगलें सकाळीं मिसा गेल्या जमात न्ही ती तें पुरो कोण ना वसाचें म्हणून ना कोण ना. तशें म्हणून रावुल्लीं इल्लेशें तेल वरेत येताना चिमणी पेट्टा म्हणलें बरी जावन रेडी रावुल्लीं. हांचें मुग्धालां थंय पालवाल्या हांची ड्युटी पालवाल्या. आतां येताना ड्युटी तेल ना त्या दळी उड्डाता म्हाका तेल जाय कोण तेल दिवंक तयार जावं कोण तेल दिवंक थंय आसात रेडी. हली स्थिती थंयसर जाली देखून तांणी ती पयलींच सत्राय घेवना. आमच्या जिविताक जाय आसली तयाराय आनी सत्राई. नांव इल्ली इरूद सुम्मणे आल्ली नम्मा मणे. हांगासर वेळ आसा म्हणून हांव न्हिदोन पडसो साकोर जालो जाल्यार जेवण पडसो साकोर जालो जाल्यार म्हज्या जिवितांत तें मोगाचें बोगसण्याचें भवार्थाचें भरोश्याचें सुस्तिकायेचें सोडदोडूचें आनी बरेंपण करचें बरें करण्याचें तेल कांय ना तर जाल्यार इल्लेशें बरेंपण केलां कांय दाळे करणी केल्या म्हणून हांव रावलो जाल्यार हांव थंयच. कोण एकली बायल मनीस आली खंय पेद्रू लागीं म्हणा लागली खंय म्हाका बाचावी नांगी इतले मागण्यांक गेलां. पेद्रू म्हळें कोणाक म्हणी कांय दान धर्म केल्लें हांवें. ती म्हणा लागली एकल्याक हांवें एक दीस एक पियाव आमच्या थंय वैप काडयल्लो तुटोवन दिल्लो एक पियाव हांवें एकल्या गरजेक म्हणून रातीक. आतां पियाव धरून तूं वयर ये म्हणून आनी पियाव धरून वयर सगळें सकयल पडली. एक पिया पावता तिका सरकार सोडोंक. आनी आमी तशें तें चिंतचें आमी इल्लें केल्लें बरेंपण पुरो म्हणून. देखून आयच्या वापारी सांगता कितें म्हळ्यार तुवें तेल सर्तीक व्हरा जाय. सर्तीक तेल व्हरा जाय. चड बाबार्थ चड बरवसो चड मोग चड समाधान चड बोगसाणें चड सोडदोड चड दाळ करण्यो चड सोस्तिकाय हे दोळा आसले पावना. हें तेल येताना आतां पालवाता ड्युटी. आमी देडयो देखून आमी चडीत तेल व्हरा जाय. चडीत बरें करण्याचें तेल व्हरा जाय अशें मात्र आमी खंडीत जावन आमी ह्या तयारेन आनी सत्रायेन आमचें जिवीत उजवाड्याच्या दिव्या बरी परजळूंक आमी दिसपट तें प्रयत्न करूंक आसा म्हणलें उडास आसूं दी. हांगासर आसो स्वामी जेजू आमकां बळ दिता. आज आमी भाग्योन जुजेवासाक विशेश मानकर ताच्या मजतीन जेजू लागीं धांवून आयल्या. आमी जुजेवासाचें जिवीत ताची देख घेवया जेजू लागीं धांवया आनी जेजू लागीं सदांच आमी असले आमचे चडीत तेल घेवन ताका परतून भेटोवंक सदांच घडयेन घडये तयार आसची देड्यो जावया. घेवुंडो सुम्या घेवा काळजामची मोना संगी मातावा मी तुझी
आमची करून पोवी जाऊज वाड आमचो सौम्या काणी केळी म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता आसतलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदवात सर्वस्वर मानून घेऊ. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोखा आपल्या परजे खातीर सांसुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हे शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता ह्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरी काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवकांचो सांसुजे वासा पासून आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सांगात जोडून कालतेपणान दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलो. हें ताचें देखी बरें पडजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णून जाल्या आनंदान सर्गीच्या सदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळभराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें येता जेजू क्रिस्ताच्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंता नासतना पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक हे काळचे बर्जा तुजो मैत्र आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवणी आमी आदल्यान ती तेणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरंभता. तो पराधीन जालो ते राती आनी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बाबा तसो गट परगटया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सोडून येपासो तुज्या पुतान सुचल्या कश्टा मरनासो तुज्या आनंद बरी पुन्हा जिवानपणासो आनी सरकार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तूं इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुवें दयाळ दिश्ट घाल तुजे पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन दाऊकार मरयेच्या तिचो पोती बागेवन झुजेच्या तुज्या धर्मदुतांच्या झुजे वाजाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळ्या तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर जेवजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान सांबाळिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसारांत जाल्ल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बगोवंक सासणी दाजोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे उद्देशीन सर बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सक्कड सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सर्व दुखांतली पिडेसलेली बेजारांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी सगळींच्या बाग आनी आमच्या सुळंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानच एकट्याल्यांक आमकां ती उदाका कुळतीन सर उपातकांतली सुटय आनी सर वाकानांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दंड तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल नी खुशी वरमान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे पळया संवसारांत कश्ट वळवळे आसतलेच पूण भिये नाकात हांवें संवसाराचे जैत वेला म्हणलो सोमी आज आमच्या काळजांत सदां न्हीद रावोंक घडयेन घडी आसूंक आमच्या काळजांत येता ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी
सुम्या तुझे म्हणजे भितर म्हाका फोवना फोवना तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आकाश तुका दिवं तुझे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा येमोन मागता म्हाकाच तुका दिवं तुझे तयेक जाता खाना तुझ्या पोस्ता कुरपे जरला भयता सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात येमून मागता म्हाकाच तुका दिवं तुझे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात येमून मागता म्हाकाच तुका दिवं तुझे तयेक जाता सोम्या म्हाका शीक जावच्याक तुझे परी सर्वांचो मोग करच्या हांवें संवसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात येमून मागता म्हाकाच तुका दिवं तुझे तयेक जाता प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ता जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता आमी शेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोची ताण आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीक शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगड करूंक आमकां कृपा दी सदांच तूं आमच्या सांगात आसाय म्हणल्या धैर्यान आनी बरोवश्यान चडीत बावार्थान बरोवश्या मोगान आमच्या जिवीत आमी जियोंक आमकां कृपा दिवन मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो तुमचे तकले बगाया आनी आशिर्वाद संभ्रमीक जोडा सर पदवेदार देव दायळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरोवश्यान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करो शांती समाधान हे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचेर देवो तुमचे सगळें सदां काळ आसो वचून याद
क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड मोगचनो ह्या पूण थळार पावुल्ल्या सर्व तुमकां भक्तिकांक सांजूचे वाज बाप तुमची मागणी इरादे ते सवात्रेक सुफळ करून दी म्हणून मागतना तुमकां सर्वांक बरेपण तो खंडीत जावन देवातावन मागून दितलो. आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस तशें नियाळ दिल्लें जावन आसात. मनदीक बाप बाजील वाज मडंत्यार फिरगस विकार पाद्रे बनो तुमच्या ह्या भक्तीपणान आमकां तुमी दादोशी केला. जेजू आमचे सवय आसा आनी आमी धैर्यान आमचें जिवीत मुखार येत म्हणल्यार त्या उतरांनी आमकां धैर्यान भरला. सांगाताच देवाची आशिर्वादा जोडूंक तुमी आमकां आदार दिला. सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या बनो तुमकां बापा नील तशें हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगाताच आमकां हांगासर कुमसारांक सांगातपण दिवचे फारंगी पेटेचे पाद्र्याब आज तांचो सुपिरियर हांगासर आसा फादर मनोहर तशें फादर दिलराज तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हर एका शुक्रारा तुमी दिवची सेवा तुमच्या कॉवेंतांत हांवन येवच्या पाद्र्याबा मुखांत्र जुजवाज बाप तुमकांय आशिर्वादांनी बरोवन दी. मुखाच्यान ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आसा जुजवाज बापा लागीं मागलें तो आमकां दिता म्हणल्या फातयेनीन सर्व आमी सांगाता मेळया. जुजवाज बापाचें गीत रेलीक हांगासर हाडटाना आमी तें गावचें. जुजवाज बापा पानी मागुका कृपा मागोन दी बापा विघ्नान सडी नाका. देयाकन बसया. मोगाच्यानो जुजवाज बापाचेर फातयेणी दवरन देवा लागीं तो मागोन आमकां दिता म्हणल्यार त्या विश्वासान देवा लागीं आमी रावता आसतना जुजवाज बाप आमकांय सोडिना म्हणल्या त्या फातयेणेर सबार ते सवांगासर बरोवन घाल्ली आसात हप्त्या मदें. हांगासर कागदा मुखांत्र या वॉट्सॅपा मुखांत्र आयिल्ले संदेश आसात. हे सर्व एकठांय करून कोण कोण घरांनी रावन पळयता तांचे सर्वांची आशा जुजवाज बापाक हांव भेटोवन दिता कित्याक हें ताचें जावन आसा. पूण आमचें फकत फातयेणी तो आमकां देवातावन मागोन दितलो म्हणून देवाक आमी करचें दिवचें मान करचें हें सगळें आमी संतोशान फाटी वेता आसतना जुजवाज बाप देवा लागीं आमचो उडास करून खंडी जावन आमकां दिता म्हणलो विश्वास आमी धरया. हांगासर आयिल्लीं अर्गां तशें ते सवा 10वेच्या परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. बरें काम मेळिल्ल्याक एकलो अर्गां दिता. काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्या जुजवाज बापा लागीं मागलें सगळें बऱ्यान जाल्ल्याक त्या कुटुंबादारांनी अर्गां दिल्यात. तशें ते सवा कुटुंबांत घरच्यांक पाप्पा मम्मीक बरी भलायकी मेळोवंक 12 जाणांक, मादक वस्तू आमाल पियेवनांतल्यान पयस सरोवंक 6 जाणांक, जाग्याचें RTC बऱ्यान जावंक, बँकांतावन लोन बऱ्या रितीर मेळोवंक, एप्लाय केल्लें काम जावन कामांत यशस्वी मेळच्याक, कोर्ट केसींत न्याय मेळोवंक, भयणीक शिकाप मतींत रिगोवंक ताची शेळ उणी जावच्याक, गोमटेची पांयांची हाताची शिरांची पांयांगांटीची बावळो दूख गूण जावंक सबार आनी मागला. तांकां सर्वांक बरेपण जावं दी. राग पयस जावन मोगान जियेवच्या खातीर मागला. दोळ्यांचे दिश्ट फाटी येवच्या खातीर तेगांनी. धुवेक कॅनडांत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्याक, बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक, 10वेंत PUCंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावच्याक, कॅन्सर डायबिटीस BP तकली फडाफड पांयांची तळटा दूख हुलोप हें सगळें गूण जावच्या खातीर मागला. कातीची पिडा एलर्जी शेळ खोंकली थावन बरी जावंक 7 जाणांन. एकल्यान जेजू थंय फाटी परतोवंक, बऱ्या कॉलेजीन मेडिकल सीट मेळच्याक, कॅनडाची विजा एकल्याक मेळोवंक, कुटुंबांतले कश्ट परिहार जावन बरी भलायकी शांत समाधाना खातीर सबार आनी मागला. डॅन्ड्रफ वरवीं केस चडचें गूण जावंक,
ब्लड सर्क्युलेशन नासता, पांयांची बोटां काळी जाल्यांत पांयांक उजो येता, गूण जावच्या खातीर मागला. JCPचें काम जावन क्रशेचें काम बऱ्यान जावच्या खातीर 6 वर्सांतल्यान आशिल्ले शेळ, खोंकळी, उस्मड, एलर्जी गूण जावंक मागला. बोरांत बरें उदक मेळोवंक, एकल्याच्या देराचें जिवीत बरें जावंक पियोणें सोडूंक मागला. इस्रायलाक बरी विजा तशेंच पयशाची कुमक मेळच्याक 2 आनी 2 व्हिलर तशें 4 व्हिलर लायसन्स जावन गाडी सोडूंक धैर्य मेळच्याक. कॅनडा आशेवची कॉलेजींत सीट मेळोवंक, माथ्याचे केस चडचे रावून नवे केस येवंक, सबारांतय आसची एलर्जी शेळ गूण जावच्या खातीर सबारांनी मागला. एका तरणाट्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्याची किडनी तशें ताळ्यांत आसची दूख गूण जावंक, 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, 2 भुरग्यांचे दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक, एका कुटुंबांतल्या 4 बेगीनच कॅनडाची विजा येवंक, एकल्याच्या आंगाची एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक, 2 उडासाची सकत पाटी येवंक, एका ल्हान भुरग्याची पिडा संपूर्ण गूण जावंक, एकल्याची दोळ्याची आनी पाट दूख बरी जावंक, परगांवांत एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावंक, बरें काम परगांवांत मेळोवंक मागला. 8 जाणांनी बरी सैरीक चल्यांक आनी चलयांक मेळच्या खातीर 17 जाणांनी मागला. भुरग्याच्या देण्या खातीर 9 जोड्यांनी मागला. दुबयांत काम करच्या एकल्या दादल्याक कश्टांत आसल्यारी धैर्यान ताणें काम करच्याक धैर्य मेळोवंक मागला. पडोवन प्लास्टर घाल्ल्याक ऑपरेशन आसतना ताचो हात गूण जावच्याक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकले मोतींत उरच्याक, एका दादल्याचें शुगर हाय जाला, इन्सुलीन नासता नॉर्मल जावच्या खातीर मागता. सबार्थरांच्या पिडयेन कश्टांतल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, डाक्टरान नॉर्मल म्हूण सांगल्यार जिवा भितर कितें कितें भोगचें सगळें समा जावच्याक मागला. दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक, लोन फारीक करूंक तांक 6 जाणांक, मस्त रीण आसा फारीक करूंक आदार मेळच्याक, दांत दूख गूण जावंक, दोळ्यांक दिश्ट ना ऑपरेशन करूंक सांगला बरें जावच्या खातीर मागला. कठीण ताप आशिल्लो गूण जावंक, आमाल पियोणें वायट संवय सोडूंक 5 जाणांक, 8 म्हयन्याच्या भुरग्याक 1 म्हयन्यांतान आशिल्ले शेळ गूण जावंक, सासू मांयक येवचो ताप आंग दूख गूण जावच्या खातीर सून मागता. कुटुंबांतलें समाधान पाड करच्याचें मौन परिवर्तन जावच्याक, घेतिल्ले पयशे पाटी दिवन रीण फारीक करूंक जावच्याक, जाग्याचे समस्ये समा जावंक, गुरवार आसल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवन बाळटेर बऱ्यान जावंक, पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, मोबायलाचें एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी भायर येवन बरें करून शिकोवंक तेगांक, एकल्याची पिंताची पिडा गूण जावंक, डायबिटीस आनी हार्ट ब्लॉक आशिल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, चिंतल्लें काम पंथा पावोवंक, फायनल एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक, CFA एग्जामाक बरी जाप दिवन लेवल 1 पास जावन बरें काम मेळच्याक, मोबायल एडिक्ट जाल्ल्या भुरग्यांनी घरच्या सवय मोगान चलच्याक 5 जाणांक, जाग्याचे पयशे वेगळी पाटी मेळोवंक 4 ह्या त्या सवां खातीर आनी आमी मागता म्हूण बसयल्लें आमच्या कडेन मागोवंक विचारिल्ल्या सबार्थरांच्या पिडेन आमी कश्टोन आसाव. जिवितांत बरेपण जोडच्या दिशेनी आमी ह्या पवित्र थळार येवन मागता. हें सगळें आमकां मेळोवंक आसा. पयस पयस सावन लागीं जावन सबार आमी आसाव. हांगासर आयिल्ली आमी एकामेका खातीर मागया. देवा, म्हज्या उजव्यान आशिल्ल्या म्हज्या दाव्याक बसयल्या की ताची आशा सुफळ कर, ताकाय बरें जावं दी म्हणलें चिंताप घेवन एक आमच्या पायक नमान मरी एकानंद बाप्पा हात वयर घालून एकामेका खातीर आमी मागया. तें आमकांय बरेंपण लाभतलें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरिये कृपेन भरले तुम्ही तुझे संगता स्त्रियां भितर तुझे आणि स्त्री फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवती देवाचे अम्मा बाप्यांका आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र सर्वता आमीन. फातयेन विश्वासान जुजेवाचा मुखांत्र देवा लागीं मागले आमकां दिता आनी हांगासर दिंबी एक आसची ती सकत आमी थंयसर वयर पळयता. जुजेवाजान दिंबी घाली आनी थंयसर अचर्यांनी त्या कडपांत बुराक जावन उदक उसळ्ळें आनी थंयसर ताच्या जिवाचें रक्षण जालें. तर आमी आमच्या दिंबयेर पडोवन मागता तर दिंबी घालून तांची मात्र दिंबी घालया नंतर आमी बसया. पण आमी फातयेन आमी मागल्लें ह्या नोवेना वेळी हांव जोडटलीं बरेंपण घेवनूच हांव वेतली म्हणल्यार फातयेन हांगासर ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवया. सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवपुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, दुबळिकायेची जिणी जियोंचो गुर्तो जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वाज बापा, श्रीलंका दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा, मुर्यमायेचो सेवक जावन आपणाकच मुर्यमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कसोन नासन वेच्या कातोलीक बावडत जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा, कोंताचे भक्तीपणादान मुर्यमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, कष्टान संपडलेल्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा, देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा, भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिन्यांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा, देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजुजे वाज बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले. नोवेनांचे मागणे ये सांजुजे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गींत देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणयेक मेलपाक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तोंड प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या बापान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टाले, तुजे जिणये देवाचो परिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोचो मोग हजारो लोकांक वाटच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट उगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना, कस म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल, देवाचें उतर प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणयेक नवो भरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना मोगाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफा शिकयलाय आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सवारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आ सर्गराजाक देवा संगीत तूं आसाय, थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग. त्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमच्या गरजो आमी उसारया.
ह्या पवित्र थळार पावुल्ल्या हरी एकल्याचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत. हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येदोळ आयिल्ल्या आनी येवच्या ह्या पवित्र थळाक कुमक दिवच्या, कुमक दिल्ल्या, जेवणाक आदार सुंच्या, रांदपा मुखांत्र कुमक करच्या हरी एकल्याक आनी आमकां कितें सर्व हांगासर जावंक आसा हें सगळें जावंक आदार सुंच्या सर्वांक जुजेवाज बाप देवा लागीं मागून बरेंपण दिवन दी. सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. वावरता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजू दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गेच्या घरांत ससनां जियोवचें भाग आमकां मेळाचें कर. आमीन. समेस्त आमच्या पिडेस्तांचो उडास करया. हांगासर पावुल्लीं जावं पुरो, आमच्या घरांनी आसची जावं पुरो, आमच्या कडेन मागोवंक सांगिल्ली आसा जावं पुरो, ह्या समेस्तांक जुजेवाजाच्या पांयां तळी दवरया आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आधार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणी सांपडलेल्यांतय तुवें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिना करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवाका सांजू जेवाजान आपल्या जिनिया आनी मरणान जायत्या जपां करून तीस मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. हाचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्या नेनवारांतले आमकां निवार. ह्या घडये आमी विसारल्यो आनी विसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादान तुमकां बरो. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सागऱ्याची मनशां जावं तुका पवित्रत्म्याचें बळ मेळो. सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक फावो. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो तुमचे सवय आसो. कृपा मागोन दी बाबा, विज्ञान सालिनाका. जेजूचो बरो तुळशी सारोय संदेशाचो प्रसार केलोय. विज्ञान बरा कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्या मोगा आदार तुवें दिलोय. सांजू देवाच बापा मोगळा पानी मान तुका. कृपा मागोन दी बाबा, विज्ञान सालिनाका. सर्गीच्या वाटेन चलोन शिकय पाताळ सांडून आदार लाभय. जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान चलोच्या मागोन दी कृपा. सांजू देवाच
उद्धार जावच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लाले म्हाका सांज वाज बाबा अवलावाली मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सांडे नाका सांज वाज बाबा अवलावाली मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सांडे नाका संदेशाचो प्रसार केलोय विज्ञान कष्टांनी दुखान दुबळ्या मोगा आदर तुवें दिलोय सांज वाज बाबा अवलावाली मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सांडे नाका सांज वाज बाबा अवलावाली मातुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान सांडे नाका मोबाळ कत्रासोळे अवकार बरे आशीर्वादी सांज देवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुसाचे कृपे निवार आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.